सगळे पिरावया. Eu dou passado o tombo o jazo e matado o jani va monado. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हाका बाबंडो आयज जावन आसा क्रिस्ताण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार कृपाची सेवा धर्माच्या भाव रापडिल्लो आयतार. दर एक सेवा धर्मीक वरोस देवान आमकां मनशाचे सोडून पासत केल्ल्या वजापाचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मांत परगट जातलें देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरूंक सोडवंडराच्या येण्याक पुर्तेपणीन तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीट करात. हो आयच्या सेवांचो विशय मनान धरून सुमयाक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं विस्वासान मागुया. आनी मिसाची भेट पडा दीस जावची पासत हे वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगलीं बाराबर मोडया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भणितो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैकी सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणयो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकलुसार देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सोरीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्तावरी देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिचे पातकांचे फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुबीस्त कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डता, अरोण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक
एक नीत राजमारो करून दवरात. सगळीं पालखी बरोवन येवंदी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळीं उंच खडपां सपाट जमीन जावं दी. आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळे तुजो देव. पळे सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सगळें तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या इनांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांखेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचें उदक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचताली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपसतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, ही एक वोस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणे भासायलां तें पाडूंक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता. कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदल्लोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब घणघणान नाच जातलें. श्रिस्तीचे दातू उज्यान खोडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगट्याचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब उक्तें जावन नाच जातलें आनी श्रिस्तीचे दातू लासून कोट्टोले, तो देवाचो दीस वेगीं पावो म्हूण आशेवन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तीभोवन जावंक जाय. आमी नव्या मोडबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयतांव. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन निश्कोलपणान आनी गुन्यांवा विणे जियोवंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकार. उदकाराक उबीं रावया. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora,
Joy sorbes pora, joy sorbes pora, joy sorbes pora, joy sorbes pora. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीत करात आनी आखे मनशाकूड देवाचें तारोन पडयतले. Joy sorbes pora, 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 joy sorbes pora. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान सुरू जाता अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरोण्यान आटोल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकांचें बोगसोणें मेळचे खातीर जिवीत बदलण्याचें स्नान परगटून आयलोलो जुवांव अरोण्यान दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुजल्याचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लोवयेचें आंगावलें न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावून जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवन बोडवंत एकलो येता. सोरपट पडून ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका पावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावंडो, आमी जाणा गोंयांत जायते फावटी सायरन वाजता आनी कास नोतरी आमी पळयता जेन्ना कोणूय मिनिस्टर वो VIP येता ताचे मुखार पुलीस मागीर पुलिसा मुखार आनी जायते जाण सेक्युरिटी येता की भाशेन वाट ह्या मिनिस्टराक तयार करता. आनी आमी जाणा जायते फावटी मोटरा मदें जाल्यार तें पुलीस येता आनी कुशीन काडटाय. म्हणटच हांकां एक तयारी कशी वाट ह्या VIPक हो मिनिस्टराक. आनी आमी जाणा फाटल्या वर्सान जेन्ना ब्रिक्स ही जमात जाली 5 राष्ट्रां एकठांय जावन गोंयांत आनी आमी जाणा लेनीन हॉटेलांत येवपाचें आसलें रावपाक. आनी आमी जाणा सगळे स्पीड ब्रेकर बी काडले. सपाट केली जमीन, क्लियर केलो रोड सारको स्मूथ वचपा पासत. सगळे चडशे एअरपोर्टार देखून आमी पळयता एक तयारी हे मिटींगेक जमातीक तांणी केली. मोगाच्या भाव भयणींनो, देव बापूय आपली तयारी करीत आयलो मेसियास ह्या आपल्या पुताक हे संवसारांत धाडचे पासत. कशी तयारी केली? प्रवाद्यांक धाडून प्रवाद्यांनी बाकीत केलें की हो मेसियास येतलो की भाशेन लोकांनी तयार रावचे पासत ही बाकीतां जालीं. आनी पळयत जाल्यार आदलो करार आमी जाणा एक बासावणी आनी नवो करार एक तिरावणी. द ओल्ड टेस्टमेंट इज अ प्रॉमीस एंड न्यू टेस्टमेंट इज अ फुलफिलमेंट which Christ fulfilled himself. बाकीत केल्लें प्रोफेसाय केल्लें प्रवाद्यांनी त्या जेजू वरवीं तिरायेक पावता. देव आदींच फुडें ही तयारी करता, अकस्मात करिना. आमी देव कसलोय समोरवणी करता, अकस्मात
तयारी करना जायते दीस लागले तयारी करून आमी करता बरी तयारी जाली बरी संभ्रमणी जाता आनी देव बापाची तयारी आमी पळयता पयले सुवातेर पयल्या वाचन पळयता देव बापाची तयारी करीत भाशेन देव काकलुसार आनी दयाळ सोडवणेची तयारी कशी इस्रायल प्रवाद्या वरवीं बाबिलोनेन गुलामपण भोगतले इस्रायल परजेक बरवासो दिवंक की देव ताका परतून आपल्या भासायल्ल्या गांवांत हाडटलो परतून ती जेरुजालेम बांदतली म्हूण एक तांकां आदींच फुडें एक बरवासो दिता आनी म्हणटा जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकचे दीस सोंपले तिचे पातकांचें फारीकपण जालें सगळे तिचे खोटेपणाक सोर्वेस्परांच्या हातांतली दुपेट कास तिणी भोगली जालें वय तुमच्याच पातकांक लागून तुमी हें भोगताले जालें आतां तुमी परतून येतल्यो पूण परतून येवचे आदीं एक कंडिशन कशें काळजाची तयारी करप पयल्या वाचपांत आमकां इस्रायल प्रभादी सांगता प्रमाणे इस्रायल परजेकूय सांगता कितें रे कसली तयारी काळजाची तयारी एक ताळो आडता ओरोण्यान सरसाची एक वाट तयार करात मनान दवरचें त्या काळार बाकितां करताले द प्रॉफेसी हॅज टू फोल्ड प्रॉफेसी एक त्या काळार जो प्रभादी आहलो त्या काळार तो बाकीत करतलो त्या लोकांक पासत आनी एक मेसियास येतलो तेदना हांगासर मेळटा तें मागीर तुमकां एक सांगता म्हळ्यार ह्या बाबिलोनेंत गुलामपण भोगतल्या इस्रायल परजेक म्हणटा वय देव तुमकां पोतून बासले सांगता म्हणटो जिबेत बदलात नीट मारो करून दवरात सगळीं पालकी भरून येवं दी म्हणजे बऱ्या कोन्यांनी व्हरून घेवं दी हे दवर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दे कसले पर्वत गोर वाचले इस्रायल पयलीं सगळें आपल्याचेर पातयेवन ग्रेस्कायक बुल्लोलीं देवाक सांडलो हें गोर कातरून उडयात काळजाची दारुणाय खोडपां सोपाट जमीन जावं दी हे भाशेन इस्रायल परजेक वय हांव भासायता पूण जिबेत बदलात तेच बराबर आदींच फुडें बाकीत करता एक ओरोण्यांत हाडटलो ताळो ताच्यो वाटो तयार करात कोण तो शुभ आमकां मेळटा जुआंव बातिस्त देवान कितें भाशेन ते तयार करतालो जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान दिवन कसलें पवित्र स्नान करतालो बगसोणें मेरचे पासत जिबीत बदोवणेचें स्नान जुआंव बातिस्त ओरोण्यांत दितालो हे भाशेन इस्रायल प्रवाद्यान सांगिल्लें तें जुआंव बातिस्ता वरवीं तिराय कशें येता जुआंव बातिस्त ही तयारी हे देवाक इस्रायल परजे सगळें करता दुसऱ्या वाचपान मोगाच्या बाबणकेरी भाशेन जागृत तयारूच रावंक उडास करता निराशी जायना जावंक बागेवन पेद्रू आपल्या शिसाक ओ लोरजेक एक निरोप धाडटा तो काय बरें म्हणटा आपणें भासायलें तें पाडूं काळाव करिना तो तुमकां सोंसणिकान वागयता कित्याक कोणाचें निसणटण ताका नाका त्याक हो लोक भावार्थी लोक जाका हो बागेन पेद्रू चिडपयता तो निराशी जालो जेजू येयना सेकेंड कामींग येयना निराशी जाल्लो बावाड कसो सोडून दिल्लो आनी हो बावाड घोड करचे पासत तो सांगता तो दीस एक चोर कसो येतलो म्हणून जागृत रावंक बावार्थान तीर रावंक ह्या लोकांक तो उगडास करता आनी सांगतना काय बरें तो म्हणटा सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एक दिसा भाशेन एक दीस 1000 वर्सां म्हणचे दाखयता हे दोनी वडी वरी देव पदवेदार आनी काकलुसार एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां म्हणजे देव काळाव करता एक पावटी रावता आमकां एक वेळ एक चान्स करता जिवीत बदलूंक दोयाड काकलुसार देव तो दुसरें मेळटा म्हणल्यार 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन देवाक
देव इतलो पदवेदार जे मनीस जे मनशाक वस्तू करून 1000 वर्सां लागली ते देवान एकूच दिसा भितर करूंक जाता. हांव जायते वर्सां जियेलो म्हजे कुडीचो आत्म्याचो नाच करूंक देवाक एकूच दीस पुरो, दीस देखून नाका, एक घडी पुरो, सेकंड. तो देव पदवीदार आनी काकलुसार हें भाग्यून पेद्रू ह्या लोकांक सांगता, पदवीदार तोरी आसतना तो काकलुसार. आमी ह्या जेच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक गरज आसा. आनी हो क्रिस्त येण्याचो काळ मोगाच्या बाबून आयज दुसरो आयतार कितें भाशेन आमकां एक सोयेक 2 वाटांनी आमी तयारी करूंक. एक जेजूचे जल्माचे परबेक, हो जेजूचे दुसऱ्या येण्याची पयल्या येण्याची समरणी, आनी दुसरें जेजूचे दुसऱ्या येण्याची समरणी. हें मनान धरून पबीत सभा आमकांय एक देव काकलुसार कसो हो वेळ दिता 4 आयतार 4 सुमरां दिता तयारी करूंक. काड जा मनाची तयारी करूंक. आनी पॅन्डेमिकाक आमी जाणा सिट्युएशन चडशें आमकां कांय करूंक जायना. एक बरो सोयेक आमकां नाजाल्यार आमी होच भायल्यान कितें नासतलो, कितें नोकेत करतलो आनी तो बिजी 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 ओतम्याची तयारी म्हणली आसना एक फावटी. पूण हो एक सोयेक जावं दी आमकां की आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून एक बरें जिवीत जिवंक. कितें काय हे सोयेक कितें करूंक जाय ह्या क्रिस्तांवाच्या काळांत जिवीत बदलूंक जाय. कशे भाशेन बदलूंक जाय हें पयल्या भागांत आमकां मेळटा. जाल्यार सोत मानूंक जाय, जिवीत बदलूंक जाय. सोत मानूंक जाय कोणाचेर? जेजूचेर. आनी हेच काल्तिकायेन जेजूक परगणूंक जाय जसो जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा. काय बरें आमकां मेळटा. म्हजे फाटल्यान म्हजे भोवन वडबूच एकलो येता, सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पावना. इतलो कालतो जावन जेजूक उखलून दवरता. लोकांनी ऑलमोस्ट होच मिसियास म्हूण दवरलेलो. हांव होच येयला, लोक जायत येता तेजे बरें. पूण ताणें तें व्हडपण दवरूंक फोटोवंक ना लोकांक. पूण स्फूर्तपणीन स्वतान सांगलें, हांव न्हू तो, पूण म्हजे भोवन येता तो व्हड बोत. हांव तुका उदकांत स्नानता, पूण तो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. म्हणटच ह्या क्रिस्तांवाचो हेतू आमकां जे पवित्र सभा दिता म्हणल्यार जिविताची बदलणी, जेजूचेर विस्वास आनी काल्तिकायेन जेजूक उखलून धरूंक. आनी काय बरें आमकां मेळटा. स्पश्टपणीन आमकां सांगलां कशी आमी तयारी करूंक जाय. ओरोण्यान सर्वेस्पराची एक वाट तयार करात. ओरोणें म्हणल्यार ओगेपण म्हज्या जिवितांत. आमी बडबडी उलयता बोवाळ आसतालो क्रिस्मसाक तयारी करून. एक ओरोण्यांत कशें म्हणजे हांव नियाड करता म्हज्या जिविताचेर आनी कितें नीट करता. म्हजें वांकडें तिकडें आसा तें, जिवितान वायट आसा तें काडटा आनी बरेपणान भरता. सगळीं फालकी बरो नेवन दी. वॅलीज म्हळ्यार ती एमटी आसताय. जायत पाटी आमी चोयताय कितें हाड जाल्यार तें पुताय लेबल कोत्ताय. ती जायत पाटी जायती वस्तू सगळीं फालकी बरोवन म्हणजे कितें जिवितांत वायट भायर उडोवन बरें जिवितांत आपणाव कुल्लो करता. दर एक परबत दोंगर गर्व आसा म्हाका. परबत म्हळ्यार गर्व दोंगर कडेन गर्व हें भितर सरता. म्हाका कडेन पयशे आहाय, हांव गिन्यानान हुशार, हांव बरो इन्फ्लुएन्शियल पर्सन, म्हजो मिनिस्टर बरा, पुलीस बरा, कलेक्टर बरा. गर्व हें असलें गर्व कातरून उडोवन काल्तिकायेन जिवंक उलो करता. सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावं दी. हांव दारून मनीस कडप, म्हाका पयशे आहाय पूण हांव दुसऱ्याक कांय दिवंक तयार ना, आदार दिवंक तयार ना. हांव दारून दुसऱ्यांक म्हज्याच कुटुंबांत, म्हजे बायलेक, म्हज्याच घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्याच आवय बापायक हांव भोगसूंक तयार ना. कडप हें कडप घातोर मवाड जाव आनी दुसऱ्यांक भोगसोण न्ही बरें जिवीत जिये. हेंच आमकां इजायस प्रवाद सांगता. आनी हेंच कितें शुभतां पडटा. जुआंव बाप्तिस्त जाल्यार पोरजेक तयार करतालो. पातकांचें भोगसोणें मेळचे पासत जिविताचे बदलणेचें स्नान परगटूंक आयिल्लो जुआंव ओरोण्यान दिश्टी पडलो.
तर मोगाच्या बाबणदो मागुया आमकां कृपा. ह्या क्रिस्टियनाच्या काळार एक खरी भितरली तयारी करून जिवीत बदलो तयार जावया. आमी म्हणूं पावना भुरगो म्हाका आनी एक क्रिसमस मेळटलो सांगो जायना कोणाचें. ह्या भुरग्याच्यान सांगो जाय क्रिसमस दुसरो मेळटो जाल्यार. वो आमी म्हणूं पावना जिवचें दुसरें हेणें येतलें जायतें पहा आनी कोणाक बरयना म्हणटा जिवचें दुसरें हेणें म्हणचें कडेन जायत पाटी मरण. तूं मरता तुका हें जिवचें दुसरें हेणें जेजू तुका भेटूंक येता तयार आसतलो काय. कोणाच्याय जिवितांत भुरग्यांच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत हो दुसरो क्रिसमस मेळटलो सांगूंक जायना. म्हणटच हो क्रिस्टियनाचो काळ पयलें वाचप दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमकां काळजा मनाची तयारी करप. फोकस जेच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक जेचे जल्माचे परबेक तयार जावंक उलोव करता. जावं हो क्रिस्टियनाचो काळ आमकां एक बरोसो एक हरोणें कशें आमचें जिवीत जावं दी. म्हणजे ओगेपण इंटरनल सायलन्स म्हणटाय तें. गडबड नाका प्रिऑक्युपायड वीथ वर्ल्डली थिंग्स. अशें करूं जाय तें करूं जाय. एक थोडो वेळ काडून हें ओगेपणान म्हणजे लक्ष घालून कोडप आसा गर्व आसा दारुणाय आसा ती कातून हाडून बरेपण म्हज्या जिवितांत भरून हाडूंक जिवचे जल्माचे परबेक दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक तो देव आमकां कृपा दिवं बडबंद करूं. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार सगलीं बाराबोर हात जोडून व्हडल्यान उतारया. सत मानता देवा सोर्गदार बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आनी कुवार मरयता जल्मलो. 5 काळ ताणें कोस सोंसले ताका उर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकितलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेऱ्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गार चडलो सोबता देवाच्या उजव्यान बसला. तुयतां जिव्यान मेल्यांतली मनसुबे करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो तेच बापा मुखार घालुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या घोड्याच्या पावलांनी चलून आपले परजेक देवाच्या दयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो पोपलीपणान मारता उलो. दर एका सेवा धर्मीक समोरमणेन आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातका वीण आमी भक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो पोपलीपणान मारता उलो. ह्या क्रिस्टियनाच्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसरणेक आमी आयतीं रावूंक आनी सुम्याक घेवन आमच्या काळजाची वाड नीट करूंक आमकां उजवाडान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो धाडो पोपलीपणान मारता उलो. मगळ बाप्पा कालतिकेन बावळतान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसया. Pormesvorat modana Somestani bidoti Pormesvorat
Peccato soppormo Dum-dumi tota sorga Teच puri amchi dana Isvara tuji muka Pormesvara kwadana Somestani pitoti Pormesvara kwadana Somestani pitoti म्हज्या बाबंद म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व देवपाक मानत आसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेचे आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजां आनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी दी सर्वेस्परांत हांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोबदारान सासणाच्या देवा सर कडेन सर्त आमकां दिनवासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरा त्या मोगान आंकवारमायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक सुनसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करूंक जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणण्याची. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dovaraco सर्वेस्पो तू. सुर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात, उचलली तुका जयचो. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय, उचलली तुका जयचो. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेचार ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणेक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या बुडासाक कुरात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्याची सुव आमी वळखता आनी काजिले पियेता. तिले पावटी तूं वैभवानेचो आमचे म्हणून चुरून परगटा. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां पावोकल्यान देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बारबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरभास धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणांची काकलुती कर तांकां रिश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पडोवंक पाव आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मर्या देवाची माई सांगाती जपती बायगून जाय बायगून धर्मता बायगून जबाद आनी सर्व काडी तिका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तशें आतां जी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा ह्या क्रिस्चनाच्या काळान देवाचें उतर वाचून नियाडूंक म्हजी सपाट कडपां पर्वत व्हडपणाचे पालकी वायट नासल्या ती रिती करून बऱ्या कन्यांनी तें भरूंक म्हजें जिवीत काडीस हे भाशेन जेची दुसऱ्याण्याक आनी जेची जल्माची परबेक आमी बरे भाशेन तयारी करूंक त्याचीच कृपा आमकां मागुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें सगळीं बाराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बबस आनी आमकां ताळणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या चळवळणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाय दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बसुया ऊठ जेरुजाल्या दोंगराचेर तोकशेर चडून राव आनी तुज्या देवा आतां तुका येता तो संतोश पडे प्रार्थुया प्रितीच्या बाप्पा आमच्या वतनी पसोवणाक तूं दिताय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाता जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवंक संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सोरीच्या देण्याक लोबडूंक आमकां शिकय
आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. मातशें बसुया. मातशें चोत्राय दवरची सगळे इम्पॉर्टंट एनाउन्समेंट. ह्या सुमानांत पिडेस्तां कुमन्यांव हे पोरीन जातलो. सोमारा दीस फर्स्ट आनी सेकंड फातराडे कोबिया पेडा गुन्यांवाडो लांगोटे सोनवाडो. मंगळारा दीस लास एटवडो राजवाडे. बुधवारा दीस सोगलीं पेडा रेप्रोवाडो. ब्रेस्तारा दीस कालवाडो नोवांगुडी चाडवाडो. उपकार करून एकामेकाक कळोवचें म्हूण मागतां. पावलां कुजवाड ही पिलारची बायबल डायरी आयलोली आसा. आमच्या ऑफिसांत ती मेळटा. मोल 150. सोमारा दीस मांडे PPC वांगड्यांची जमात सांजे 5 वाजता सगल्या वांगड्यांनी चुकोय नासतना येवंक मागता आनी एकामेकाक उगडास करचो. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भजन गीतं जेवणा बरोवन येनात काळजा देवा उतरा खातीर माईक जेजून घेतलो. गोठ्या गीतां जेवणा बरोवन येनात काळजा देवा उतरा खातीर कितें गायता